काणयेचें नांव हांव भैरा आनी पमेला. बरयणार वल्ली वग्गा. सादर करपी डॉक्टर जुडी पिंटो. 3 वर्सां जावन हांवें अब्दुल करीम खानाची घोड्यागाडी धांवडायल्या. सकाळीं 6 तावन रातीची 10-11 पर्यंत हांव गिरायकांची वाट पळयत बस स्टँडांत, रेल निल्दाणांत ह्या सिनेमा घरा मुखार आसतां. आमी घोड्यागाडयेकारांनी लाळ गळोवन गिरायकांची वाट पळयली सायली. तांकां मात 3 रोदांची रिक्षास जाय. लोकांची खेट चड आसून रिक्षा मेळनात जाल्यार मात्र तांची नदर आमचे गाडयेंचेर घुंवता. ह्या आपणा लागीं सटल्यो पटल्यो आसल्या तेन्ना मात तांकां आमची वळख मेळटा. हे गाडीवाला, जर्मन प्रेसा लागीं वचोंक कितले घेताय? तो जागो खंय आसा सर? जर्मन प्रेस खंयसर आसा म्हूण कळीत ना तुका? तुजे तसल्या नेणाऱ्याक गाडी चलोवंक कोणें परवानगी दिल्ली? गिरायका मुखार आमी केन्नाय नेणारीस. ललित महाला लागींच जर्मन प्रेस आसा. हांगा तावन ती सुवत वो पयस आसा सर. रिक्षाकार रातच्या वेळा तितले पयशे पयस वचून खाली पाटी येवंक तयार नान देखून मात हो म्हजे सटशीं आयला म्हणून म्हाका आतां कळीत जाता. चड नाकात, 100 रुपये दिया सर. 100 रुपये? तो म्हज्या दोळ्यां मुखलो नापैस जाता. जाल्यार 1, 2 न्हय 10-12 अनवरां तावन सुटोन एका दिसाक कांय 400 रुपये हांवें जोडले तर तांतले हांवें म्हज्या धनयाक 100 दिवचे. घोड्याक तन आनी खान म्हणून 50 गेल्यार म्हजे चाये बिडये आनी जेवणाक म्हणटाना रातीक म्हजे लागीं उरचे म्हजे रिते हात मात. ते माथ्या पंदाक दवरून करीम खानाच्या कार शेड्डांत हांवें न्हिदचें. लिडो थिएटराचे दुसरे माळयेर बसून पिक्चर पळोवचें. क्वॉलिटी हॉटेलांत रिकोन भाजिल्ले कोंबयेचीं जांगळां सापचीं. ह्या टेरेशियन कॉलेजींतल्या सोबीत सुंदर चलयां लागीं गजाली मारचें भाग म्हाका ह्याच एकाच जाग्यार लागचें आसलें. तेंवूय स्वप्नांत. एका दिसा धन्वंतरी रस्त्या वयल्या एका दुकानांत हांव आकाशवाणीच्या फाटल्यानच आसच्या घराक एक मोव तांबडो सोफा फावीत करचें भाडें म्हाका मेळ्ळें. म्हजो भाड्यागार हांवें मागल्ले 100 रुपये दिवंक ओपलो आनी ताचे लागीं स्कूटर आशिल्ले वरवीं म्हजे गाडये सगळ्यांच सवकास सवारी करून ताच्या घरा म्हाका व्हरून गेलो. गाडयेचे तकलेर बांदिल्लो सोफा सोडून ताच्या घरा भितर दवरतच ताणें म्हजें भाडें फारीक केलें. ही गाडी तुजी स्वंत गे? ना सर, ही गाडी म्हजी न्हय. हाचो धनी दुसरोच आसा. हांवें ही गाडी आंबडून सकाळीं तावन सांजे पर्यंत तुमच्या तसल्या गिरायकांक सोदून भोंवचें आनी रातीक धनयाच्या हातार 100 रुपये घालीचे. तुवें तुजीच म्हणली गाडी कित्याक घेवंक नजो? हातान 30,000 रुपये आसल्यार तसली आलोचन करियत सर. पूण म्हजे लागीं 30 रुपये नात. नात तर रीण काडीचे. म्हजे तसल्या एकल्या एकसुऱ्याक कोण सर रीण दिता? बँक दिता. बँका विशीं हांव सट्टी कांय नेना. तूं एकीन भुरगो वयतर तुका तुजी स्वंत गाडी घेवंक रीण मेळटलें. कोण दितलो अशें विचारया म्हूण हांवें चिंतलें. तरीकी तीं उतरां म्हज्या मतींत जिरलीं. म्हाका ह्या विशयान पाती आनी भोगना. तुज्या धनयाचे फोन नंबर म्हाका दी आनी तूं वच. इतलेंच ताणें सांगलें. त्या देखून करीम खानाचे फोन नंबर दिवन थंय तावन म्हजी गाडी हांवें धांवडायली. आज म्हाका KR सर्कलार आसच्या एका बँकाच्या शाख्याक वचून बँकाच्या मॅनेजराक भेटोवंक धनयान सांगलां. थंयसर वचून आरश्यांच्या घुडा भितर बसून आसच्या मॅनेजर साहेबाक हांव देखतां तर तो मनीस आकाशवाणी फाटल्या घरचो तांबडो सोफागार म्हूण म्हाका कळोवंक वेळ गेलो ना. तूं एकीन भुरगो वयतर
तुका तुजी स्ವಂತ गाडी घेवंक रीण मेळटलें ताणें उसारलीं उतरां म्हज्या उगडासान फुलोवन रावलीं. स्वागत तुका रमेश, ये बस. ताणें म्हाका ताच्या समकारसचें कदेल दाखयलें. म्हजें नांवय हाका कळीत आसा. म्हजे इतल्याक विस्मीत पावोन ताणें दाखयलेल्या कदेलार बसनासतना हांव उबोच रावलों. तुज्या दनयेच्या जामिनेर तुका 30,000 रीण हांवें मंजूर केलां. ह्या दुडवान तुवें तुजीच म्हणली स्ವಂತ घोड्या गाडी घेवचें. म्हजीच स्ವಂತ घोड्या गाडी म्हणली उतरां आयकून संतोशाच्या भ्रमिदेंत हांव पुरोवन गेल्ल्या वरवीं रीण पाटी पावीत करच्या शर्तां विशीं ताणें दिल्लो विवरय म्हज्या मतीक रिगलो ना. हेय हेय ताळो काडीत घोड्याचे पाटीर सोकास हात सरयत म्हजी स्ವಂತ गाडी हांव आतां शहराच्या कोणशांनी धांवडावन आसां. म्हजे नवे गाडयेक 25,000 पडले. उटीतावन हाडिल्ल्या नाकाक चेपचे पुडी रंगाच्या घोड्याक 8,000 रुपये हांवें दिले आनी घोड्याक जाय जाल्लें सामडाचें लागाम इत्यादी म्हणटना बँकान दिल्लें सगळें रीण म्हजे सोबीत नवे गाडयेन गिळून सोडलें. म्हज्या नव्या घोड्याक हांवें दिल्लें भैरा म्हणलें नांव आतां म्हाका चड मोगाचें जालां. हो भैरा म्हजोच भाव म्हूण म्हाका भोगता. हांवें सांगिल्लें ताका समजता आनी म्हजे खुशे प्रमाणें तो चलता. करीम खानाची गाडी धांवडायतना सगळ्या दिसाक कश्टांनी 400 रुपये हांव जोडटालों आनी आतां 400 रुपये सुलाबायेन जातात. हाकाय कारण आसा. म्हजी गाडी नवीस आसून लोकांक आकर्शिता आनी म्हजो भैरा जिवान पुडपुडीत आसून आपूण वेगान धांवता म्हणून पळयतल्यांक खात्री दिता. हांवूय आतां बरी मुस्तायकी न्हेसतां. पयलींचे बरी पोरणी ह्या पिंजिल्ली मुस्तायकी म्हाका आतां पसंद जायना. कित्याक हांव आतां स्ವಂತ घोड्या गाडी आसो मानेस्त म्हूण म्हजे सिंतीत खोंब वाजयता आनी म्हाका फुगयता. दिसाक 100 रुपया लेखान रिणा बाबतीन हांव बँकाक भरतां. एका हप्त्याक 1 फावटी म्हज्या वांट्याक देव जावन आयिल्ल्या त्या मॅनेजराच्या कुडाक वचून प्रणाम करून ताचो हांव उपकार बावडतां. तुवें हप्त्याक हांगा येवन म्हजो उपकार बावडची गरज ना रमेश. बँकाचें रीण सगळें फारीक जातस 1 फावटी म्हजे सरशीन तुवें आयल्या पुरो. पूण ताच्या उतरांक मान दिवंक हांव चिंतिना. परत्यान हप्तो उतरतस हांव ताच्या कुडाक वेतां. जर तर तो न्हय आसलो हांव मरता पर्यंत करीम खानाची गाडी धांवडायत आसतो. म्हजी स्ವಂತ गाडी म्हजी जातिना आनी म्हाका हो भैराय मेळटो ना. म्हजी गाडी आतां तिलकनगराच्या प्रमुख रस्त्या वयल्यान वेगान धांवन आसा. तरी पूण रस्त्याचे बगलेतोन आयिल्लो गाडीवाला म्हणलो उलो म्हज्या कानाक पडटाना भैराचें लगाम अरुंदून ताची साल हांव थांबयतां. तुका कायम भाडें मेळ्ळ्यार घेवंक तयार आसाय? तो म्हातारो वकलाच्या इड्यान तावन दोळे भायर दाखोवन म्हाका विचारता. कायम भाडें म्हळ्यार कसलें? म्हज्या धनयाची धूव फिलोमिना कॉलेजीक वेता. नियमीत वेळार ताका तुवें कॉलेजीक व्हरन तेच बरी सांजेर पाटी आपोवन हाडिचें. तो म्हाका विवर दिता. ल्हानतावन ताका घोड्या गाडयेर बसचें म्हळ्यार भारीच खुशी. साबार दिसान तावन हेणे आशार पाशार जावची तुजी गाडी तें पळोवन आसा. हांगा लागसरच हांवें एक आउट हावज भाड्याक घेतलां. त्या वरवीं पवती कूल मेळ्ळ्यार तुमची सेवा करूंक हांव सकतां सर. हातांत चाबूक घेवन हांव सकयल देंवतां. म्हयन्याक कितले दिवचे सांग? कॉलेजीक रजा आसूं या ना आसूं म्हयन्याक 1,500 रुपये मेळटीत तर तुमचे मानिनीक सारक्या वेळार व्हरून तिणें सांगिल्ल्या वेळार परत कॉलेजी लागीं हजर जावन पाटीन तिका आपोवन हाडून हांगासर सोडटलो. तशेंच जावं. म्हयन्याक 1,500 विशीं हां हूं करिनासतना तो वप्पल्लो पळोवन ही गिरेस्त मनशां म्हूण म्हाका समजता. दुसऱ्या दिसा सकाळीं 9:30 वरांक
हजर जावची हुकूम घेवन थंय तावन भैराक चल भैरा म्हणून हांव मुखार धांवडायतां. आज शनिवार आनी फाटल्या सोमारा तावन सारक्या वेळार ताका हांवें कॉलेजीक व्हरून फाटीं हाडलां. ताणें सांगलेल्या वेळार दुसरें खंयचेंय भाडें मेळ्ळ्यार हांव घेवंक कबल ना, कित्याक तें म्हजें सदांचें गिरायकेन. ताची प्राय 20 तावन 22 भितर आसतली म्हूण म्हजी अभिप्राय. हळत शिरपुटो लांबसो जीव आनी ताचे तामशे कातीक सोबचे पिक्या काळ्या दाकांत आसले ते निळशे दोळे ताच्या सुंदर मुखामळार नेकेत्रां तशें उजळटात. ताचें नांव हांव नेना आनी तें कसलें शिकता म्हणूय म्हाका येदोळ कळीत जावंक ना, कित्याक फाटल्या 5 दिसां तावन म्हजे गाडयेर फाटल्यान तें बसता आनी कॉलेजी लागीं देंवता. परत कॉलेजी लागीं सोडोन ताच्या घरा समकार देंवता. तुजें नांव कितें सांग? आज कॉलेजी तावन घरा फाटीं येवचे खातीर गाडयेर सोडोन बसल्लेंच तें म्हाका विचारता. रमेश मॅडम. मॅडम कोण? कोण म्हळ्यार तूं. हांव म्हातारी न्हय, तें खिटखिटोन हांसलें. म्हाका कोणेय लेका तुका बैली मर्याद दिवची पसंद ना. म्हजें नांव पमेला. तुवें म्हाका फकत पमेला म्हणचें. पमेला, फकत पमेला. मोती भितरच तें नांव उसारून तशेंच जावं हांव तकली हालयतां. पयले फावटी तसो मधुर ताळो आयकून म्हजे कुडींत वीज सकत पशार जाल्या. अशें म्हजें थंय जायचेंच. कित्याक म्हाका आतां 26 वर्सां भरल्यांत. म्हजो भैरा टफ टफ करून नियमीत आवाज उठोवन रुंद राज रस्त्या वयल्यान धांवन आसा आनी हांव तें कितेंय पुनी उलयतलें म्हणून कान फुलोवन रावलां. थोडोच वेळ तें मौन उरता आनी आतां फाटले कुशीतावन घुंवोवन मुखार तोंड करून बसता. तूं एका दिसाक कितले कमयताय रमेश? लगभग 300 जातात. तांतले कितले उरयताय? उरोवंक साध्य जायना मॅडम. बँकांतावन रीण घेवन ही गाडी हांवें घेतल्या. तें रीण फारीक करूंक आसा. म्हाका मॅडम म्हणनाका म्हूण तुका हांवें सांगल्लें. आनी मुखार म्हणना अशी बसावणी दिवन हांव एक बिडी पेटयतां. तूं चड बिडयो ओडताय. 4-5 दिसां तावन मोन्या परी म्हजे गाडयेर पयन करूंक ह्या चेडवाक कश्ट मारल्यात म्हूण म्हाका आतां समजता. ती म्हजी एक वायट संवय. तुवें बिडी ओडिनाय त्या पयशांनी चॉकलेटां या चिकलेटां खा. उपरांत चॉकलेटां खावची संवय जावन दांताच्या मुळांनी किडयांचें रास चलतलें. तूं बरो हुशार आसाय रमेश. तें आतां पुरबायन हांसतना हांव फाटीं घुंवोन ताच्या मुखामळार दिश्ट घालतां आनी ताच्या मोतयां सारक्या दांतांची सोबाय सांगतां. म्हाका चॉकलेटां खावची संवय जाल्या आनी तुवें आतां सांगचें आयकतना म्हजी संवय हांवें मोडीची पडली. खंयचीय संवय सोडूंक सुलभ न्हय पामेला. म्हजे जिबेर ताचें नांव येता. जर तर तुजी संवय तूं सोडशी हांव बिडी ओडची सोडटां. खंडीत मू? खंडीतच. ताचे मुखार ल्हान जावंक हांव तयार ना. तुवें तुजी संवय सोडिना जाल्यारय ओड न्हय. हांव मात फाल्यां तावन बिडी ओडचो ना. तुजे निचेवाची घटाई कितली ती हांवय पळयतलीं. तें किटकिटोन हांसता. आयचे राती म्हाका न्हीद पडना. म्हज्या मतींत रंगाळ चिन्नाची लारां वादळ उठयतात आनी विचित्र मोगाचीं भोगनां गांस जावन घडसून एक सांकळ जातात. एक गिरेस्त चली म्हजे तसल्या घन मान नातल्या तरणाट्या लागीं एकाच दिसा भितर इतले सळगेन उलयत म्हूण हांवें लेखूंक ना. तूं चड बिडयो ओडताय. ताचीं उतरां म्हजे मतींत उडक्यो मारतात.
हांवें बिडी ओडल्यार पामेलाक कसलो नश्ट ह्या सवालाची जाप सोदून काडूंक हांव पेसाडटां. चेडूपणी म्हज्या मोगार पडोंक ना मूं अशें चिंतना म्हजें काळीज गोडसाणेन भरता. न्हय तर एक परकी चली म्हजे संवये थंय नाक चेपूंक कित्याक आवडेता. घट मनाचो तरणाटो तूं. खऱ्या मनान ती उतरां ताणें उसारल्यांत म्हणून ताच्या दोळ्यांनी निशेवचो अभिमान देखोंक हांव पारकितां. 15 दीस उतरले आनी हे अवदेंत म्हज्या मुखार तुवें एकूय बिडी ओडूंक नाय. हांव मात पयलें एका दिसाक उण्यार 20 चॉकलेटां खातालीं. ती संवय मोडूंक प्रयत्न करून दिसाक 10 खावचें तितून पावल्यां. पूण म्हजी संवय परिपूर्ण मोडूंक सोकोंक ना. पामेलान आतां एक चॉकलेट खावन मुखार बसून गाडी धांवडावच्या म्हाका एक दिलें. देव बरें करूं पामेला. ताचें नांव विचारूंक म्हाका आतां चड संतोश भोगता. गरजे शिवाय तरी मोतयां सारकीं ती 3 अक्षरां घडसून ताचें नांव हांव उसारतां. सदांय ताका कॉलेजीक व्हरून सोडटस हांवें म्हजी गाडी फिलोमिना इगर्जे कुशीं आंबुडची. थंय तावन म्हाका खंय पुनिवेचें भाडें मेळटा. पूण शहराच्या खंयच्याय कोणशान हांव आसूं म्हजें ध्यान आनी मोन पामेलान कॉलेजी लागीं येवंक सांगिल्ल्या वेळाचो आठव करून आसता. थंयसर वचूंक वेळ जालो म्हणटाना इंग्लंडाची रानी येवन म्हजी गाडी भाड्याक विचारीत तरी हांव तिचें भाडें घेवंक तयार ना. त्या वेळा हांव बैराच्या कुल्याक कुट्टून कॉलेजी लागीं या रे बैरा म्हणटाना तो पाटी मुखार पळयनासतना पामेलाच्या कॉलेजी कुशीं धांवंक लागता. आयतार आनी रजेचे दीस म्हळ्यार म्हज्या वांट्याक भोव चड विरारायाचे. त्या दिसांनी पामेला लागीं उलोवचें सोडयां. ताच्या मुखामळार दिश्ट घालचें भागय म्हाका लाबना. सकाळीं न्हांवन सांजेच्या 6 वरां पर्यंत कश्टांनी हांव भाड्याघरांची सेवा करतां आनी उपरांत खंयच्याय एका सिनेमा घरांत उण्याची एक तिकेट घेवन पिक्चर पळयतां. आयले वार हांवें पळयल्ल्या 2-3 पिंतुरांनी गिरेस्त शिकपी आनी सोबीत नायकी म्हजे तसल्या उण्या शिकपाच्या दुबळ्या चल्या लागीं मोगार पडटा आनी आपल्या वडिलांत तावन नानान ते दगदवणेक वळख जाता तरी आखरेक आपल्या अशिकपी आनी दुबळ्या प्रेमी लागींच काजर जाता. हेच परी पामेलाय म्हजो मोग करता म्हणलो बरोवसो म्हजे मतींत उपजता. मोग म्हणलो हो अमोलीक शब्द म्हजे कुडींत मोवाचे गोडसाणेचीं ल्हारां उठयता आनी म्हज्या काळजांत रंगळ आनी फरमळीक फुलां फुलयता. पामेला म्हजो मोग करता, खंडीत करता. तें म्हाका पळोवन हांसता, म्हजे लागीं दाराबस्त उलयता. तितलेंच न्हय, हांवें बिडी ओडिनय म्हणून ताची खुशी जावन आसा. आरे पिशा, एकामेकाचो मोग सर्वांय करतात. म्हजे मतींतलो एक ताळो म्हाका जागयता. पामेला, तुजो मोग करता तर तो कसलो मोग म्हूण पारखूंक तूं सोकोंक नाय. गिरेस्तकायेचे बंडदणेंत फुल्ल्या ताका तुज्या तसल्या दुबळ्या धाकट्यांचो हुस्को आसा आनी मोग आसा. तूं तसो एकलो मित्र जावन आसाय. कॉलेजीक वेता पर्यंत तें तुका वळखतलें. उपरांत रमेश पामेलाचो संबंद तुडतलो. आतां हांव निजायकी कंगाल जातां. पामेला कॉलेज सोडीत तर म्हजें तावनी पयस सरतलें. ह्या बाबतीन आजच पामेलाक गरजेचीं थोडीं सवालां विचारूंक फावो ती तयारी करून हांव आयतो रावलां. आज आमकां परिक्षा सुरू जाता रमेश. उपरांत रजा मेळटा. हांवें कितेंय उलोवच्या पयलेंच ताणें तोंड काडलां. रजे वेळार म्हजी तकली विरार जातली. कित्याक रमेश? तुजे लागीं उलोवचें, तुका पळोवचें भाग म्हजें तावन चुकतलें. ओ, तितलेंच. म्हाकाय रजन मस्त बेजार जातलें. म्हज्यो सांगातिनी म्हाका भेटच्यो नात. सांगातास तूंय पळोवंक मेळचो नाय. तूंय पळोवंक मेळचो नाय. पामेलाचीं उतरां आयकून म्हजें काळीज फुलता आनी हांव असले ऐन घडये
पमेलाचें मोन परकोंक उतरां विंचताना ते उलयता. सतस हांव तुका सांगता रमेश, हांवें ग्रेस्त कुटुंबांत जल्मोंक नजो आसलें. म्हज्या डॅडी लागीं दाराबस्त दुडू आसा आनी ह्या शारांत ताका वर्ती मर्याद आसा. तो संघ हो संघ मिटिंगां पार्टी रेस लायन्स क्लब रोटरी क्लब म्हणून ताची राटावळ खरीच दाटी मोठी आसता. तशें म्हणून ताचे बायले भुरग्यांनी मात घरांत कुसोन आसचें. आमकां घरा भायर भोंवंक तो अवकाश दिना. थोडो वेळ हांव म्हणून सुरतां. आखरेक उलोवचे खातीर उतरां विंचतां. तुवें कोणाय सोयीपणी मोग केलाय? मोग? तें व्हडल्यान हांसता. हें सवाल कित्याक विचारताय? अशेंच बेश्टेंच. हांव पिगळतां. हांव मस्त पिक्चरां पळयतां आनी तांतल्यो सडावत गिरेस्त चलयो ल्हान प्रायरच मोगार पडटात. पाड पडोवन त्या पिक्चरांचें तांतल्या गणितांक आनी जिविताच्या गणितांक बिलकूल ताळ पडना. म्हज्या आतुरायेचे तकले वयर तें बर्फ कुडको दवरतनाच कॉलेजीचे गेटी समकार भैरा उबो जाला. लांब रजे उपरांत फाल्यांतावन कॉलेज परत्याक सुरू जाता जाल्ल्यान वर्त्या आतुरायेन पमेलाच्या घरा कुशीन म्हजे गाडी हांव धांवडावन आसां. हांव थंयसर पावतस गाडयेर तावन सकयल उडोवन गेटी लागीं पावतां. म्हाका पळोवन पमेला गेले राक्सा कास्ताचे ते दोग पेटे बोबाट मारतात. त्या वरवीं तांच्या घरा मुखलीं फुलां झाडां सांबाळचो माली म्हजे सटशीं येता. तुवें आनी मुखार हांगा येवची गरज ना खंय. अपराध्याक नितीदारान मरणाचें फर्मान उसारले बरी ताचीं उतरां तो म्हज्या कानांत रिगयता. त्या वरवीं थोडे घडयांक हांव निर्जीव जातां. हांव जीव आसा म्हणली विसर म्हाका पडटा. आखरेक आपल्या वावराक लागल्ल्या म्हज्या मेंदवाचे हुकमेक पाळो दिवन उलोवचे खातीर म्हजें तोंड हांव उगडटां. तर तें आनी मुखार कॉलेजीक वचचें ना? ती सगळी गजाल हांव नेना. तूं येशी तर तुवें आनी मुखार हांगा येवचें नाका म्हूण सांगूंक सायबान म्हाका हुकूम दिल्या. कारण कसलें म्हूण तूं नेनाय? ना म्हणचे बरी तकली हालोवन म्हाका तो पाठ करता. तेन्ना म्हजें काळीज एक सुरयेन आड उबें शिंदरले बरी हांव कडवळटां. उपरांत सवयाच्या बळान मेटां काडून भैरा सरशीं पावतां आनी गाडयेर सोडोन बसतां. आतां भैरा धांवता. ताका खुशी आशिल्ल्या वाटेन तो धांवन आसा. धांवोन दी. ताका हांव आडावचे स्थितीर ना. म्हज्या दोळ्यांनी दुखां भरल्यांत आनी दुखां भरलेल्या म्हज्या दोळ्यां समकार पमेलाचें हस्तें मुखामळ उबें आसा. हें मुखामळ म्हज्या काळजाचे गुंडाये पर्यंत रोमोन उरलां. काळजांत भरवशासो दिवो पेटोवन दवरून 3 म्हयन्यांतावन दिसाक 1 फावटी पमेलाच्या घरा मुखल्यान म्हजी गाडी हांव आशार पाशार करतां. पूण एकच 1 फावटी तें म्हाका पळोवंक मेळना. कॉलेजीकय तें वचना. तरी पूण म्हजो भरवसो घटमूट आसा. ताका पिसून उडोवंक हांव तयार ना. आतां म्हाका म्हज्या जिवाची कंत ना. भाड्याचीय आशा ना आनी भैराचीय पर्वा ना. हांव भागोन कांटो जालां. तेच बरें भैराय. तो फकत धांवचें म्हणून धांवता आनी हांव पमेला परत्याक म्हाका पळोवंक मेळटलें, म्हजे लागीं तें उलयतलें म्हणली आशा जिवी दवरून जियेत. तें म्हाका मेळटलें. खंडीत जावन मेळटलें. हांसोन हांसोन म्हजे लागीं उलयतलें. सदांचे बरी आजय पमेलाच्या घरा मुखल्यान भैरा पाशार जाताना म्हजी दिश्ट नवेसांव देखता. त्या देखून कुडले लगाम ओडून भैराक हांव रावयतां आनी सकयल उडोवन गेटी लागीं पावतां. पमेला गेल्या विस्तार आंगणांत साबार लोक वावर करता. रंगाळ लुकटांचो माटोव उबो जावन येता
आनी वीज दिव्यांची सांकळ तांच्या घरा भोंवती लावचें काम चलता. फुलां झाडांक उदक शिंपून आसचो तो म्हातारो म्हाका आतां म्हज्या दोळ्यां मुखारच झळकता. तुमच्या घरा कसलो संभ्रम आसा? ताचे जापेक हांव आतुरायेन रगतां. तरी तो ताचें परकटें तोंड उक्तें करूंक दाराबस्त वेळ काडटा आनी सावकासायेन अशें म्हणटा, आमचे बाये पामेलाक काजर आसा.